शारांत व्हडली पातकी जेवणा वस्त्रांत पातकी तुझ्या पांया पडली आपले पातोक रोडून मोगा सगळ्या परस्तिडे तुझो चड मोकेलो पातका पातकिनीच्या मोगाडीचा जेजू आमचे जिवीत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कष्ट सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आवडीन सगळ्यांक तुमकां मागीर मोगाची उकार हे सकाळच्या दिसाक देवान आमकां हांगा पयल्यांत आपल्या पुताच्या जेवणांत वांटो दिवं. जेजूच्या जेवणाच्या बोडान येता ती पास्कांची परबेक उर्बेन तयार जावंक किरीत आमकां कृपा मागुया. हे मीस आमी भेटी जावं लिंदा रिफा लिगोरिंदा विएगस हिचे पासत सर्गीच्या बापान तिका आपले शांतींत विसवांत घेवंक मागतना आमची भयण रूथ गॉमिस आनी आमचो भाव हेनरी फेर्नांडीस आपलो वाडदीस संभ्रमतात तांचे पासत मागुया कुडी आत्म्याची भलायकी आमच्या भावाक आनी भयणीक बापान फाव करूं. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन आमी वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा आनी एकामेका लागीं आमच्या पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून दोनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो प्रिसा प्रिसा काकुतो प्रिसा प्रिसा प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुजे शिवाय तुका मानवंक आमी शकना, पूण तूं काकुती भोवन देखून आमची काळजां राख आनी तुजे कुशेचे नीती वाटेन आमकां चलोवन व्हर.
आमचे सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक 아멘. आमेन. जेरेमायस प्रवदेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलें म्हूण सगळें गमून आयलें तेन्ना सर्वेस्परा तांच्यो मांडण्यो पडोवंक तुवें म्हजे दोळे उकडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरता तसले विस्वाशी मेंढरा सारको म्हजो घात घेवपाक कितें येवजिता तें हांव नकळो जालो. जीव आसतनाच झाड कातरून उडोवया. जिव्या मनशाचे प्रितिमेलो ताका उमटून काडुया. ताच्या नांवाचो पोऱ्यान आनी उगडास उरचो न्हय असलीं ताची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा नियानीत मुनसोबी करताय. काळजा मनाचो तूं ताव घेता तर ह्या लोकाचो सूद घेतलोय तो म्हाका पडोवंक दी, कित्याक हांवें म्हजें सगळें तुज्या हातान सोडलां. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांव तुका शेरोना येता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांव तुका शेरोना येता. म्हजे पाटीक लागतल्याच्या हातांतलो म्हाका वाटाय म्हाका निवार. नाजाल्यार शिवा भाशेन कोणूय म्हाका ओडून व्हरतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके करतलो तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांव तुका शेरोना येता. कालचा नांव प्रमाणीक आनी निरपराधी म्हाका फावो तो निवाडो दी. सर्वेस्परा तूं मनाचो आनी काळजाचो ताव घेताय तर पातक्याच्या नश्टेपणाचो नाश कर आनी प्रमाणीक मनशांक थीर करून दवर नितीवोन देवा. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांव तुका शेरोना येता. देव म्हजो दाळ तूं म्हजी राखण करता. प्रमाणीक काळजाच्या तो सांबाळटा. म्हजो देव म्हणल्यार नितीवोन मनसुबीदार. रोखडोच ताचो राग चोडना. सगळ्या वेळा तो बें दाखयता. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांव तुका शेरोना येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. ताचेर विस्वास दवरतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हळें खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हळें होच तो अभिषेक्त. पूण हेरांनी म्हळें अभिषेक्त गालिल्यांतलो येवंक शकता. अभिषेक्त दाविदाचे संस्थेंतलो आनी दाविदाच्या बेथलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना अशी तांचे विशीं लोकां मदीं फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार पुरोम याज्ञिकां आनी फारिजेवां सोशी परतून गेले आनी तांकां म्हळें तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना. चौकीदारांनी म्हळें हो मनीस उलयता ते भाशेन कदीच कोण उलोवंक ना. फारिजेवांनी ताका जबाब दिलो तुमी फसवल्यात कितें. वडिलांच्या आनी फारिजेवांतले कोणी तरी ताचेर विस्वास दवरलेलो आसा. पूण हो लोक शास्त्राची ओळख नासलेलो पाड पडलेलो. तांचे मदें निकोदेम आसलो. जेजूशी आदीं तो आयलोलो. ताणें तांकां म्हळें एका मनशाचें पयलें आयकले बगर आनी तूं कितें करता ताची ओळख घेतले शिवाय
आमचे शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. ताणें म्हळें, तूंय बी गालिलेकार चवकशी करून पळय आनी तुका कळो दितलें की एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपजो ना. ते आपआपले घरा परतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. खरेंच हो एक प्रवादी, खरेंच हो एक अभिषिक्त. लोक उलोवंक लागलो. लोकूच जेजू विशीं गोय दिवंक लागलो. तो खंयच्यान आयिल्लो कोणाक खबर नासली. पूण ते जाणा आसलेत अभिषिक्त दाविदाच्या संस्थेंतलो, बेल्या शारांतलो उपजतलो. तांचें नेणारपण बाबा म्हणिनो ताका जेजूचेर निशेध मारूंक, जेजूक धरूंक, ताका मरणाचें फॉर्मोण मारूंक व्हरता. केन्ना केन्नाय आमची चाल अशीच जाता. पयले वाचपांत आमी आयकलां जेरमियास प्रवादी देवाची वाट लोकांक शिकयतालो. लोक देवा सशिल्लो पयस गेल्लो, तो ताका लागीं हाडूंक प्रयत्न करतालो. तांकां तो नाका जालो. ताचेर फिर्याद घालून ते ताका धरूंक लागले. भावबडिनो, जे कितें आमकां दुखता तें आमी पयस करूंक सोदता. जे कितें आमकां लागता तें आमी सोडूंक दिवंक सोदता. आमची जिविताची चाल बदलूंक देव आमकां उलो मारीत आसता. प्राचीन काळाच्या चवथे सातोळ्याचो निमणो दीस आज. रोखडोच पवित्र दिन येतलो. आमची तयारी उदीक भक्तीपणी हे पास्कांचे परबेक जावंक जाय. आनी पास्काचे परबेचो शेवट म्हळ्यार बाबा भयणीनो, जेजू मनशाच्या कुळाचो एकलो सरवंडार हें आमी अदीक ओळखूंक आनी आमी ताचे उर्बे बरीत गोवाय जावं. देखून उद्गारांत आमी म्हणलां, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो आमचे खातीर. आनी ह्या ताच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचे आमी गोवाय. जे भाशेन पयल्या 2 मृतांक दिसलें, आमी गोवाय जेजूचे कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचे आमी ताचे गोवाय. आनी हें जातलें जेन्ना आमी ओळखून घेता जेजू अभिषिक्त देवान मागलेलो, जेजू देवाचो पूत, जेजू मनशा कुळाचो सरवंडार. तर हेंच करूंक आनी निमाणी तयारी ह्या प्राचीन काळाच्या सातोळ्यांची अदीक उर्बेन करूंक हे मिसांत आमकां कृपा मागून घेवया. भेटवणेच्या वेळार गायन गावुया. C11 भेटयतांव ही आमची दानां, पान 32, C11, पेज 32. भेटयतांव ही आमची दानां, त्याच बरोबर आमची चिंतनां, मानतात तसली कर वरदानां, बदल सोम्या आमची मनां, दिता तुका फुलां पोडां, बदल आमची शेतां मोडां, उट्टोर करच्या कोदीक वोलां, मागतांव आमी तुजी वाडां. भेटयतांव ही आमची दानां, त्याच बरोबर आमची चिंतनां, मानतात तसली कर वरदानां, बदल सोम्या आमची मनां. भयणी भावांनो, ही आमची भेट सोद पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातातलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव कोण वळे बापा, ही आमची दानां प्रसन्न जावन मानून घे आनी तुजेर विरुद्ध जाल्ल्यो आमच्यो निबोर कुशो दया करून तुका खालत्यो जायश्यो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोन वंडितना ओगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मोनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू जशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र पवित्र पवित्र. बाप्पा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देडी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दीस वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोडाचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. बापा जेजूच्या मरणाची आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शिवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्पराची चाकोरणी लिंदरी फायची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपण व्हेली. बावतींतल्यान जेजू बरोबर ती मेली, तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते सगळे आमच्या बावमणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हांगाबेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोन आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक
आनी जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा, तुझे राज, तुझी वशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्त शेण्याक आमी बरोबर शारोत ऐकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वाखंडांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन उतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनान. जिवन जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणां दिवया. ओ जेजू देवाचो पूत, ओ जेजू आमचो सोलमुंडार, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आतांच्या जेवणांत आतां मांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हणजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसाद वेळार आमी गायन गावया. म्हाका फावो न्हय सोमिया D26 पान 60 आनी 1 D26 पेज 61. Good.
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा, ह्या पवित्र देण्या वरवीं आमची पातकां धुवन काड आनी आमच्या दिसा दिसपट्टे जिणेंत आमी तुका मानव अशें कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फाल्यां भाव म्हणून आमचो सवो पास कांदार खुरीस सांजे 5:30 वरांचेर आमचे मिसार देवाच्या उतराची पोरगोटणी आनी बेरोनिका गायन जाता आनी आमी हो आमचो वर्सावळीचो पास तातूंत वांटो घेवंक वावुरचें. आज सांजे 5:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन वियासाक्र आनी उपरांत मीस. आतां आमी परम संस्काराक आमचे मदीं दवरून थोडो वेळ अप टू 9 o'clock आमी ताका सांगात दितले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. गायन गावया. प्रभू जेजू आर 30 पान 109 आणि 2 आर 30 पेज 192. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. 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 तुका महिमा तुका अर्गावंदो निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकाराटो आमी गाता गायो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. पडव्याचो वर तुका भजन करता. आख्खे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गासा. सगली रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू, सगळी रोसना तुजी कीर्ती गायता. आमच्या वेदीचेर आशिल्ले जेजूचेर आमचे दोळे दवरुया. आनी आमचो काळजाभरीत नमस्कार ताका करुया. मोगळा जेजू, हांव तुका नमस्कार करता. हांव तुजी कीर्ती गायता. हांव तुका वाखणटा, तुका महिमा दिता. तूं म्हजो एकलोच सोडवणदार. म्हज्या जिविताचो ओरूंब आनी शेवट. म्हजें आख्खें जिवीतूच जेजू तुज्या आदीन घालता. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत अशें पेद्दू उद्गारलो. हांवूय पेद्रू भाशेन म्हणटा, तूं क्रिस्त
तूं अभिषिक्त, तूं जिव्या देवाचो पूत. जायत्यांनी तुका अडकलो, तूं एक प्रवादी, तूं एक अभिषिक्त देवान मागलेलो. चौकीदार पुऱ्यान म्हणूंक लागले, तो उलयता तशें कोणूच केन्नाच उलोवंक ना. आमी ताका कित्याक धरतले? लोक ताका अभिषिक्त म्हणटा. मोगळा जेजू, तूं जिवो देव, जिवो मनीस ह्या अवताराचेर आनी आमच्या एक एकल्याच्या काळजांत तूं हाजीर आसाय. आयच्या दिसाच्यो एक एक घोडी तुज्या सांगाताक सारूंक, एक एक घोडयेक आमचो भावार्थ जिवो करूंक, आनी तूं आमच्या सांगाताक वाट चलता म्हणून ओळखून घेवंक आमकां आदार दी. तुज्या कश्टा मरना पुनर्जीवनपणाचे दीस लागीं पावतात. आमचे काळजांती भक्ती चडय जेजू. तुज्या बराबर कश्ट सोसून पुनर्जीवनपणाचे वैभवेक आमी पावूंक आमकां आदार दी जेजू. ह्यो थोड्यो घोडयो तुज्याच एकचारांत आमी सारूंक आमचे लागीं उलय जेजू. तुका आयकूंक आमचे कान, आमचे काळीज उक्तें कर जेजू.